दक्षिण गोंयांत वेंचणूक ड्युटेचेर आशिल्ल्या उत्तरेंतल्या पुलिसांक दक्षिणेंत जाल्यार उत्तर गोंयांत ड्युटेचेर आशिल्ल्या दक्षिणेंतल्या पुलिसांक उत्तर गोंयांत पोस्टल मतदान सक्तीचें केलां। वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून पुलीस मतदारां मदीं सकाळीं बोवाळ जालो। मतदान करपाक आयिल्ल्या पुलिसांक मतदान केंद्रांतल्यान परतून धाडिल्ल्यान गोंधळ निर्माण जालो। लोकसभा निवडणुकी खातीर पोस्टल बॅलट वोटिंग चालू आसा। म्हणजे 3 मे ते 5 मे ह्या 3 दिसां मदीं जे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जांकां इलेक्शन ड्युटी आसा, जावं जांकां जे एसेन्शियल सर्विसीस आसात, पोलीस आसतले, डॉक्टर आसतले, फायरमॅन आसतले, ह्यांच्या अशा ऑफिसरांक 3 मे ते 5 मे ह्या 3 दिसां मदीं पोस्टल बॅलट वोटिंग आसा। पूण ह्या मदीं एक गोंधळ जाला, तो म्हटल्यार एका निर्णयाक लागून निवडणूक आयोगान एक निर्णय घेतला की जो मनीस ज्या जाग्यार रावता त्याच जाग्यार वचून वोटिंग करपाक जाय। आतां जालां अशें की पोलीस कर्मचारी जे आसा त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्यो कांय ड्युट्यो ज्यो आसात त्यो नॉर्थान रावपी पुलीस जे आसा तेंच्यो ड्युट्यो सावथ गोंयांत पडल्या आनी सावथ गोंयांत जे पुलीस आसा तेंची ड्युटी नॉर्थ गोंयांत पडल्या। आनी जेन्ना आयज 3 मे ह्या दिसा ते स्वता पोस्टल बॅलट करपाक मतदान केंद्राचेर गेले लागच्या, तर तांकां परतून धाडले गेले। हेचें कारण म्हटल्यार सावथ गोव्याचे जे पुलीस कर्मचारी आहा, जे नॉर्थान ड्युटेक आहा, तांकां अशें सांगलें गेलें की तुमी सावथानूच वचून वोटिंग करा, आनी जे नॉर्थ गोंयान जे पुलीस सावथान वोटिंग आसा ड्युटेर आसा तांकां सांगलें की तुमी नॉर्थ गोंयान वोटिंग करा। तो मातसो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा आनी ह्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयान पुलिसां मदीं हो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा। आतां हेचेर कितें निवाडो येतलो आनी हेचेर कितें जातलें हें आमी तुमकां सांगीत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।